कोविडाच्या महामारीत कितल्यांचो जीव गेलो, कितल्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, काम धंदो बुडलो, धकाधक जाली खरी, मात मनीस खूब कितें शिकलो. संवसारीक टुरिझम ठप्प जाल्ल्यान करमणेचो तारवटी सॅनफर्डाक कोविडांत परत बोटीर वचपाक शक्य जालें ना. मात ताणें धीर सोडलो ना. घर चलोवंक दुसरो उपाय सोदलो. प्रयोग म्हूण सुरू केल्ली मशरुमाची लागवड आज ताचो धंदो जाला. आनी हांव बोटीत आसतालो. सो बोटीसून पॅन्डेमीक जालें. सो पॅन्डेमिकान हांवें ट्राय केल्लें मागपाक एज अ हॉबी. सो हॉबी वॉज लायक अ सक्सेसफूल हॉबी एंड सो आय कंटिन्यू इट एंड फ्रॉम लास्ट इयर एंड दीस इयर आय एम ग्रोईंग एंड पीपल नोज मी. गांवांत तशें दुसऱ्या गांवांत सो ऑर्डर्स प्री ऑर्डर्स जाता एंड दीस आर द मशरूम्स रियली खावपाक गेल्यार इज very delicious, nutritional value as well. It's a substitute for meat basically. The oyster mushrooms are normally for substitute for meat. I analysis कोण हांवें एक minimum rate दवरला 600 per kg. So it's लोकांकूय परवडपा जाय. So these are exotic mushroom normally. It's rare to find. त्या 3 भाशे variety आहाय. एक white, Florida white, pink mushroom आणि एक आहा grey mushroom. So Florida white is more common for the people and people likes it. And also the pink ones. One room space only. Okay. Production. And एक doctor's little area incubation room तो second दाखवल तो. So तो पहिले incubate करप आणि मागीर त्या रूमान फ्लोटिंग दवरप. आणि मागीर उदोमान every day you have to 3 hours a day उदोमान हें करपा पडटा. मॉइस्चर मेंटेन करपा जाय. फर्स्ट हार्वेस्ट तुका 1 म्हयन्यान येता. मशरूमान लायट जाय म्हूण नाका. नॉर्मली लायट ना जाल्यार बरें पडटा कित्याक पिगमेंटेशन फॉर व्हायट मशरूम्स पिगमेंटेशन वायट उरता. प्रोडक्शन वाडोवपा विचार आहाय म्हगेले एंड सो आय एम वेटिंग फॉर द लिगल मीन्स प्रॉपर पाथ. सो नॉर्मली इज लायक 5 kg or 7 kg बॅग्स येताय. सो तितून घाल तुवें इन्क्युबेट करपाचें स्पॉन घाल बांदून मायसिलियम रान जावं पसून रावपाचें आनी दॅट इज द फ्लोटिंग प्रोसेस. तूं कॅमिकल बी हांव कांय यूज करना आनी करपाक गरजूय ना. हार्ड वर्क ऑलवेज बेनिफिट्स एंड पेफूल. सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द गुड प्रॉफिट. आनी कसलें काम करपाक लॉस न्हू. फार्मींग जावं कितें जावं. स्टुडंटा खातीर भीमा पाटील.